गोवा 365 च्या खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. कोळशाची येरादारी, डबल ट्रॅकिंग, म्हादयच्या विशयावेल्यान तापली वेळसाव आनी कासावलेची ग्रामसभा. ह्या तिनूय गजालींक विरोध करपाचो मांडलो थाराव. बागा दर्यादेगेर टॉयलेटींनी घातिल्ली दुकानां गोवा 365 उजवाडाक हाडटकच आरजीबीचो सुप्रिमो मनोज परबाचो सरकाराचेर फारपेट. पर्यटन मंत्री आनी थळावो आमदार हाचो हात आसा काय मनोजाचो प्रश्न. ह्या सप्तकाच्या शेवटाक अनुभवपाक मेळटले गरम आनी दमट वातावरण. मंगळार सावन तापमानात जातलो 2 डिग्री उणाव, हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. कोळशाची येरादारी, गांवांतल्यान वेगान वचपी रेल्वे ह्या विशया वांगडाच म्हादयचें उदक वळोवपाक विरोध करपाचो संकल्प आयज जाल्ले वेळसाव इर्शोले पाल्ले ग्रामसभेत घेतला. मुख्यमंत्र्या कडेन जायते फावटी संपर्क साधून लेगीत कोळशाचो प्रश्न सोडोवपाक गांवांक त्रास जाला. पळयात. वेलसाव इमोसिस पाले पंचायत ग्रामसभा घेतिल्लो गांवांक त्रास दिवपी एका प्रश्नाक विरोध करपाचो संकल्प. तातूंत सगळ्यात मुखार गांवांतल्यान कोळशाची येरादारी आशिल्ली. खंयचोय मुद्दो सोडोवपाक गांवकार एकमतान झगडटात. हाचे भायर राज्यांतल्या उरिल्ल्या पंचायती कडेन तालमेल दवरून न्हंय वाचोवपा खातीर एकठांय येवन म्हादयचें उदक वळोवपाक विरोध करपाचोय ग्रामसभेन संकल्प केलो. आयकात. Meeting was very good and we took some resolutions regarding Madai, the transportation of coal by a road which we don't want, and by the train also. We took some one resolution even to go to the court regarding the 10 meters where railway says it belongs to them, because people from Velsa are really suffering. Okay, you have taken about the spillage also of coal spillage. Yeah, there is lot of spillage around, and it's very bad for our health. Hoarding of trains. There is lot of dropping, and we have collected and showed it previously to our chief minister also. So I hope some action will be taken on all this matter. The first one was regarding the passing of, to stop, or even to say that coal should not be transported through our main district road, passing through from Upasnagar Junction through Pali and Velsav. Second proposal was that whole night the trains are passing through our areas, blaring horns. So we have demanded that there should be no blaring of horns from evening 8 p.m. to morning 7 a.m. by the passing trains. The third proposal was for the limiting the speed of the trains. Now we see that in the night time we have measured the velocity of the train. It is about 100 kilometers per hour. Most of our houses are either of mud or built during the Kadamba period. So they are in a risk of house cracks developing, and there are severe vibrations which have been experienced by the villagers. So we have demanded that the speed be limited to maximum 40 kilometers per hour in the settlement areas. The fourth one was we have noticed that there is overloading of the coal rakes. So there is huge spillage along the tracks. The fifth one is also related to coal. We have government has passed a circular that all panchayats should support or rather pass a resolution. Gram Sabha should pass a resolution regarding the Madai. This is very important to us. आयकात आदलो पंच रोकोजीन डिसोजांक. आज हांवें प्रपोजल घायलो ग्राम सभाक मादयेचे रिवरा लागून की हांव जाणा आतां आमी पळयताय ते भाशेन जायते NGO उलयताय आनी सगळे चोयलो जाल्यार हो बरो आमकां इफेक्ट येतलो. आनी हेका लागून न्हू हांवें पयरा एकलो एडवोकेट तो बरो करून एक्सप्लेन करतालो वॉट आर द डिफिकल्टीज आनी कितें प्रॉब्लेम जाताले आनी आमच्या गोंयच्या CMान कशें हे प्रपोजल मांडपा जाय. सो तो एक म्हाका बरो इश्यू लागला आनी हांवें आमच्या पंचायताक सांगलां तुमकां तरी तेजी कितें म्हायती जाय एक्सप्लेन करपा जाय, तेणें डिटेल्स दाखोवपा जाय की माधवी रिवराचेर कितें इफेक्ट जातलो. सो हांव ताका हाडून तुमकां एक अवेरनेस दिता म्हणून. कित्याक लोकांचेर बेश्टे कॉमेंट्स गायले CMा देव म्हणलो ती माधवी चेंज जायना. सी इट इज अ प्रोसेस. सो आमी कितें तरी मुखार हाडपा जाय. आज हांव चोयता जाल्यार सगळे ओपोजिशन एकमुखाचेर चोटाय.
तर ते चडोन कांय फायदो ना. आमी तर कितें तर एक डिसिजन घेवपाक जाय, कितें करपाक आनी तेचेर कितें सोल्युशन काडपाक जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. आयतारा कासावली ग्रामसभेन म्हादय न्हंयचे डायव्हर्जन बंद करपाचो थाराव पास केलो. तशेंच कोळसो येरादारीक विरोध करपाचो संकल्प, डबल ट्रॅकिंग तशेंच आवाज प्रदुशणा आड कारवाय करपाचो संकल्प ग्रामसभेन केला. रातच्या वेळार दर्यांत सिवरेज उदक चोरया सुट्टात, देखून ताचो त्रास नुस्तेकारांक व्हडा प्रमाणात जाता. ह्या गजालींचेर थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. पळयात. नॅचरल रिसोर्स मेळ्ळा ते आख्खे प्रायवेटायज केलो. पोर्ट प्रायवेटायज केलो. आतां पोर्ट प्रायवेटायज करून आयज आख्खो दर्यो मेळ्ळा तो आतां पोर्ट मालीक आपूण should be the grounds were like you right and then having to be the answer you know. This is why we have reservation for the capital form unless it is clarified. कासावली ग्रामसभा मेंबरांनी रेझोल्युशन पास केलेले हा टू स्टॉप डायव्हर्जन ऑफ म्हादय रिव्हर. आता हे म्हादय रिव्हर डायव्हर्ट जाता ह्या स्टील प्लांटाक जे नॉर्थन कर्नाटका आसा ते एक सिद्ध जाले आनी क्लियर जालेले आसा. गुजरातानूय अशेंच नर्मदा रिव्हर तेंच्यांनी डायव्हर्ट करून इंडस्ट्रीक दिलेले आसा आनी थिंगाय लोकांक फटोवन म्हणलेले तेंच्यांनी उदकाक लागून. सो दिस इज द सेम फॉर्मुला गुजरात मॉडेल यूज इन गोवा. आता बिसाइड्स दीस जे ट्रेन हॉकिंग जे करता, साऊंड पोल्युशन, एअर पोल्युशन, तोय मुद्दो येयलेलो, थिंगाय ग्रामसभान रेजोल्युशन पास केला. सुप्रीम कोर्ट क्लियरली म्हणटा की रेजिडेन्शियल एरियाज, institutes, regional religious places, hospitals, you cannot, your sound decibels should be below 40. आता हे रेल्वे फोर्सान हॉर्निंग करता, रात तांकां लागना, दीस लागना, त्या भायर एअर पोल्युशन वाडलेलें आसा. सगळ्याची घरां आयज कोल पोल्युशन येयलेलो आसा. खंयचे गाडयेचेर हात लायलो जाल्यार काळो कोळसो दिश्टी पडटा. आनी जो तेणे रेजोल्युशन पास केलेलें आहा की अदानीचेर, की अदानीक लागून देशाक 10,000 कोटीचो हे लॉस जाल्लो आसा आनी 10 लाख कोटीचो लॉस जाल्लो आसा. आनी ह्या कारणान आमी पंचायत रेजोल्युशन पास केलां की जे अदानीक कसले कोल हँडलिंग आसूं नाजाल्यार गॅस पायपलायन, इलेक्ट्रिसिटी कितेंय आसा तेका गोंयान बॅन करचो म्हणून आमी ह्या कासावली पंचायतीन रेजोल्युशन पास केल्लो आसा. डायव्हर्शन ऑब्जेक्ट करपाचें प्रपोजल. सो आमी ते एग्री जाले युनानिमस डिसिजन. नेक्स्ट म्हणटा तो कोलाकूय ताणें प्रपोजल आहलो टू ऑब्जेक्ट, आमी ऑब्जेक्ट केलो. आनी दुसऱ्या गेलें डबल ट्रॅकिंग, तेंय आख्खे विलेज युनानिमस आहा ते ऑब्जेक्ट करपाक म्हणून. आनी आमी कितें जाता रातचे सोडटा चड करून आनी तें उदक काळ जाता सारकें तें कोटा. कित्याक म्हणल्यार तें उदक उरपा जायना, तें उदक जिरोन वचपा जाय आसलें. तें उदक वचना कारण थिंगा तें उदक रातचें तें सुटा आनी तें उदका इतली घाण जाता आनी तें मागीर पावसाक देखून तें उदक पड वयर येता. तें सगळें खंयचे तें गांवचें उदक येता तितूंतल्यान तें उदक सूज वयता आनी तें सगळीं लोकां पांयां फुटता आनी आमची काम फुटता, तांकां देखून सगळें फुटता, आख्खें फुटता. ताका लागून आमी तें मानता आनी ती रातची रावपा जायना थिंगा. फुटता तेन्ना वास सगळो सांगला. म्हादय आमची माय, म्हादय आमचे मायक आमी वाचोवूंकूच जाय. देख मारून आमी मारले जाल्यार आमी मेले जाले. सो इन एनी कंडिशन वी वोंट अलाव इट गेट टू बी डायवर्टेड. डायवर्जन कशें करूंक आमी दिवचें ना. आमी रस्त्यार येवंक जाय, रस्त्यार येतले. आमी तशेंच आमच्या ऑलेन्स बाबान सांगला तशें रस्त्यार येवंक जाय, रस्त्यार येतले. आमी सावथ एक आवाजान भायर सरोंक जाय. तें म्हणल्यार म्हादय आमची कशी जाल्यार सारवार कर, हें आमची मागणी. हिरू महाले आणि मनीषा जाधव फॉर गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. गोवा 365 कळंगूटच्या सरकारी शौचालयात बेकायदेशीर दुकानां घातिल्ल्याची घडणूक उक्ती केल्या उपरांत RGP सुप्रिमो मनोज परबान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी कळंगूटचो आमदार मायकलाचेर हल्लो केलो. पर्यटन मंत्र्याच्या सांगण्या प्रमाण बेकायदेशीरपणाक लागून परवानगी दिल्ल्यान पर्यटन संचालक निखिल देसायच्या भुमिकेचेरूय परबान प्रश्नचिन्ह उबे केले. पळयात. या सप्तकाचे सुरवेक गोवा 365च्या रिपोर्टरान बागा बीच पार्किंगांतल्या टॉयलेट कॉम्प्लेक्सांत बेकायदेशीरपणान चलपी कपडे आनी टॅटू दुकानां उक्ताडार हाडल्यात, जी कायद्याचे स्पश्ट उल्लंघन करतालीं.
उपरांत अहवाल व्हायरल जाले उपरांत दुकानां काडून उडयली, पूण ह्या बेकायदेशीरपणाक परवानगी दिवपी गॉडफादर कोण हें अजूनय स्पश्ट जावंक ना. मजगतीं थळाव्या वेवसायिकांक त्रास दिवपी पर्यटन खातें स्थलांतरितांक सुरक्षीत आलाशिरो दिता असो आरोप करून आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान ह्या विशयाचेर पर्यटन मंत्र्याचेर हल्लो केलो. हांगा जो डायरेक्टर आसा, जो निखिल देसाय आसा, तो आयज IAS ऑफिसर आसा, तो अशी वयल्या पोझिशनार पावपाक, तो वयल्या दुसऱ्या राज्यांत तेची ट्रान्सफर जावपाक जाय, तेची ट्रान्सफर जायना. टुरिझम आयज पाड घालून ह्या निखिल देसायक ह्या सरकारान आनी ह्या रोहन खंवट्यान थंय दवरला कित्याक? म्हणजे हेंचें कितें सेटिंग आसा? आतां टॉयलेटीन धंदो करपाक हेंकाय भितर पार्टनरशीप आसा काय? हो एक क्वेश्चन मार्क येता. वर्ल्ड क्लास टुरिझम रोहन खंवटे म्हणटा, हेंच ते वर्ल्ड क्लास टुरिझम म्हणजे टॉयलेटींतल्यान येयल्या उपरांत सोमतें तुका शॉपिंग करपाक जाय, इतले फास्ट सर्वीस हे गोवा गव्हर्मेंट दिवपाक सोदता काय? आनी हेतून जो मायकल लोबोच्या फाटल्यान तो रोहन खंवटे तेन्ना लागलेलो, लमाणी करतालो, हेच लमाण्यांक घेवन तो पर्वरी व्हरोन तेंचे वोटिंग कार्डां तांकां करपाचो आसा काय? आनी तांकां हॅपी करपाक, जे मायग्रंट वोट बँक पर्वरी आसा तांकां हॅपी करपाक हांगा लमाण्यांक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी तो दिता काय? हे सगळे क्वेश्चन मार्क जाल्ले आहा. सो हेचेर इतलेंच कळटा की हें सरकार गोंयचें निसंटन करपाक येयला, गोंयचें पाड घालपाक येयला आनी गोंय आमचें आसा हें मायग्रंटांच्या आनी लमाण्यांच्या हातीन दिवपाक येयल्लें. मॅक्झिमम टायम गोंयकाराचेर ब्लेम येता की गोंयकार हें करिना, गोंयकार तें करिना, गोंयकार आळशी, गोंयकार भायर वचोन हें करता, भायर वचोन तें करता. जेन्ना तो गोंयान गोंयकार कितें करपाक सोदता तेन्ना हो सरकार तेचेर आड येता. हो सरकार नाल्यार पंचायत पंच मेंबर नाल्यार सरपंच तेच्या आड येता, सेक्रेटरी तेच्या आड येता, नाल्यार कसले ऑथॉरिटी आसा पळय ती आड येता आनी तेका ते धंदो करपाक दिना. पूण हेच जर मायग्रंटांनी केले जाल्यार तांकां प्रोटेक्शन मेळटा. आयज तुमी पळयता रोहन खंवटे एकूच एक्झाम्पल दिता की तो सांगता, रिजन दिता की आमकां पुलीस फोर्स ना म्हणून. पुलीस फोर्स ना. आयज तुमी जर थंय आमी सिंपल ताका सांगलेलें आहे, तुम्ही जर CCTV लायल्ले आनी 4 पुलीस जर थंयसर हेतून कंट्रोल रुमान जर तुम्ही दवरलेले जाल्यार उरलेले 10 पुलिसांक धाडून तुम्ही त्या जाग्याचेर डायरेक्ट टार्गेट करून तांकां उखलपाक शकताले. पूण ते तांकां करपाचें ना. कित्याक हांगाल्यान तांकां कितें ना कितें तो बेनिफीट आसा पळय, तो बेनिफीट बंद जातलो. निखिल देसायचो बेनिफीट बंद जातलो, नाल्यार निखिल देसाय इतल्यान IAS ऑफिसर दुसऱ्या कडेन वयतलो आसलो. सो सगळो जो राग आसा तो गोंयकारांचेर काडपाचो आनी मायग्रंटांक भितर घेवपाचें, तांकां प्रोटेक्ट करपाचें आनी तांकां आपले वोटर करपाचे पळय, हेंच चल्लां. ताका लागून आमी जशें म्हणटा पळय रेव्होल्युशनरी, हो घाटयांचो सरकार जाल्लो आसा पळय, ताका तो हॅशटॅग आमी ताका लागून दिल्लो आसा की हांगा गोंयकारांक लागून कांयच जायना, ते सगळ्या घाटयांक लागूनच जाता. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकर आनी शिवानी सांगेलकर. आस्कावाडो मांद्रेच्या थळाव्यांनी पारंपारीक धालो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. 400 वर्सां पयलींची पारंपारीक धालांची परंपरा अजूनय हांगासरल्या जाणट्या नेणट्यांनी तिगोवन दवरल्या आनी ह्यान फुडें ती उरतली अशी आस्त तातो म्हामलान उक्तायल्या. पळयात. आज्याची पंड्याची 2 पिढी झाली. अरे आमची चौथी चालू आहे का त्याच्या आदलो धालो असा 400 असतली ती 400 वर्सां अशी म्हाका एक दिसता. आमकां खबर ना कोणाक बापाय पाय की पहिली माण सजयलो जाता, माण गितां म्हटली जाता आणि त्याच्यानंतर देवादिकाची आळवणीची जी गितां असतात ही आळवणीची गितां म्हटली जातात. आळवणीची गितां जाल्यानंतर जी निसर्गाची गितां असतात, निसर्ग भराचो, उदाहरणार्थ तळ्यातली दाण तळा व्हांवता किंवा निसर्गाची गितां फुडें म्हणणारी असत. फुल्ले चापा बरो मालवो शेवतो माता बरो दूध उंबेची वेल गेला, देवाच्या गुंफेवर गेल्या देवका आले. आणि हे पद्धती देवादिकाची गितां जाल्यानंतर पुढे जी असत ती उणी जुणी गितां असो एक प्रकार जाता.
आणि शेवटचा जो 9 दीस किंवा 11 दीस चालणारा हो धालो शेवटच्या दिसाचा. आणि त्या दिसा खूप एक परंपरा अशी असली की ह्या धाल्याक सती असली. सतीची वेगळी गोष्ट असा की त्यावेळा बायलांनी दादल्यांक चॅलेंज दिल्लो आसला की आम्ही सती त्यावेळा गेलो, आता तुम्ही दादले जाया. आणि दादलो सती जावंक सोदता पूण नवीन भुरगे जे असतात ते सती ताका जावंक दिनात ना, असो एक आकर्षक कार्यक्रम असता. पुढे धाल्याच्या ज्यो परंपरा ज्यो असत म्हणजे लग्न कार्य असणं, म्हणजे लग्न कार्याची सुरुवात. आणि ह्या लग्न कार्यात जी असलेली महत्वाची गीतां जी असतात ती अशी असतात, नो जेऊ खाऊ गे, किती किती तुम्ही लहान इल्यात गे, दाणे घालून हाणे आम्ही उतरिल्यात गे, ते नाही पुरेल आमच्या कुटुंबा गे, शिवड घालून देवड आम्ही तळिल्यात गे, ते घाला तुमच्या सुनामाव. अशी उणी दुणीची येणारी पारंपरिक गीतां जी असतात ही सरळ सोबत चालू झाली असतात. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, श्वेता गांवकार आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बोरी चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या फ्रेंड्स ग्रुपान माउंटन रन ही एक मिनी मॅरेथॉन आयतारा सकाळी घडोवन हाडली. ही मॅरेथॉन 2 गटात आयोजीत केल्ली. 15 किलोमीटर आणि 5 किलोमीटर तातूंत बायलां आनी दादले हे वेगवेगळे गट आशिल्ले. बोरी माउंटन रनाची 5वी आवृत्तीची सुरवात सकाळी गोपाळ कृष्ण मंदिर टॉपकोला बोरी हांगासर जाली. 500च्या लागसार लोक ह्या सर्तींत वांटेकार जावन सिद्धनाथ पर्वताचेर धांवले. बायलां 5 किलोमीटर गटांत समृद्धी पाटीलाक पयली सुवात फावो जाली, जाल्यार 5 किलोमीटर दादले गटांत प्रवीण गडकरीक पयली सुवात फावो जाली. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हे मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले आणि तांच्या हस्तुकी विजेत्यांक इनामां भेटयलीं. आज तर खूपच चांगलं वाटलं की बरोबर टायमाला रेस्पॉन्स सोडली. परत पाण्याचं पॉईंट वगैरे सगळं तिथे पण बरोबर होतं आणि सगळं सुविधा पण होती की बाबा आम्हाला काय पण धक्का झाला नाही, आराम सेफमध्ये झालं. माउंटेन मॅरेथॉन हे एक मी फर्स्ट टाइम पाहिलो माउंटेन मॅरेथॉन, गोवा माउंटेन मॅरेथॉन. ह्याच्या आधी मी बरेच पुण्याला वगैरे पडलो पण असं मॅरेथॉन कधी झालं नाही. असं माउंटेन मॅरेथॉन खूपच चांगले झालं. हे आम्हाला राहायला पण सोय वगैरे चांगले केलेली काल. ओके, थँक्यू. किती किलोमीटर माझं 5 किलोमीटर होतं. हो, 5 किलोमीटर कंप्लीट केलं. हो, मी फर्स्ट लागलो 5 किलोमीटरमध्ये. My experience is quite much better. It is not only my first marathon, I have run many marathons before, and it's my hobby. Running is my hobby. Secondly, I also play taekwondo and I'm a national player in taekwondo also, and a state player in athletics. जे आमचे बोरयेचे भुरगे बरे स्पेशल पद्धतीने ऑर्गनायज करतात आणि तमाम सगळ्या गोंयभरचे भुरगे तरणाटे भुरगे म्हणजे फ्रॉम द एज ऑफ 5 टील द एज ऑफ 70 तातूंत भितर पार्टिसिपेट जातात. ह्या मॅरेथॉना भितर इवन महाराष्ट्रातले भुरगे येतात, काही भुरगे येतात. फॉर एक्झाम्पल आयचो जो रनर आसा पळय न्ही, ही इज फ्रॉम कोल्हापूर. तर जवळ जवळ 500 वयर भुरगे 500 to 1000 भुरगे जे आसा पळय हातूंत भितर पार्टिसिपेट जातात. हांव फ्रेंड्स ऑफ बोरी चॅरिटेबल ट्रस्ट जे आसा पळय तांकां परबी दिता, कारण फाटल्या 4 वर्सां ते करीत आयिल्ले आसात. मध्यंतरी कोविडाक लागून जालें ना, पूण आतां परत तांणी मोठ्या जोमान सांगूं म्हणटा तशें आनी मोठ्या हांव अशें म्हणून की उर्बेन ही मॅरेथॉन सुरू केल्ली आसा आणि अशीच मुखार तांची आतां चालू उरतली, कारण परत कोविड येवची ना. त्यामुळे ही मॅरेथॉन कंटिन्युअसली मुखार आतां 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सांची 25 वर्सां कडेन वतली, हातूंत दुबावूच ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समीप नार्वेकार आणि शिवानी सांगेलकार. ह्या सप्तकाच्या सुरवेक गरमी वाडटली जाल्यार मंगळारा सावन तापमानात 2 डिग्रीन उणाव जातलो, जाका लागून जाता तितले हायड्रेट रावपाचो आनी डायरेक्ट वतान वचपाचें टाळचें असो सल्लो हवामान खात्यान दिला. सोमारा सकाळी कांय कडेन दव पडटलो जाल्यार उपरांत हवामान गरम उरतलें. चडावत तापमान 37 डिग्री उरतलें, पूण दमट आशिल्ल्यान तापमान 40 डिग्री कशें जाणवतलें. वारें घोळपाचें आसलें तरी गरमे पासत सुसेग मेळपाचो ना, जाल्यार रातचें तापमान 21 डिग्री उरतलें. 9 तारीख मेरेन हवामान सुकें. 6 तारखेक फांतोडेर दव धुकें. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 37 ते 21 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियाक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.